Deva utorai godavdena. Amie, Jesu ostomie. Tajana matmati davdena. Amie, Jesu ostomie. Devam sopa, tumos sopa, Devam sopa, tumos chiboi, Jesu am sopa, Ani amie, Jesu ostongi, ami soglie. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां सगळ्यांक आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट आमी भेटयता सुपून गेल्ल्या फादर नोनाथ आरावजो चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब. ही भेट फादर नोनाथ आरावजो पासत भेटयता. खेरीत भाशेन देवाक दिनवासून ताच्या हातांतले जे आंबे रोयिल्ले आसात आमचे इगोर्जेचे भोंवतणी आमचे चिकाली यूथ फार्मर्स क्लब हांणी हे पावटीक ते आंबे विकून जायते पयशे केल्यात आनी देखून देवाक दिनवासून आयज ताचे पासत ताच्या ओत्मे पासत ही मिसाची भेट भेटयतात. दुसरे इंतेसांव सोपून गेल्ल्या कोसेसांव सोजा हाच्या ओत्म्या पासत देवान तांकां सर्गीचें सूख फावो करूंक हे भेटेंत आमी मागुया. आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता पॉल फेर्नांडीस. देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक मागुया. सगळे जे कोण आपलो जल्माचो दीस आयज मनयतात, लग्नाचो दीस आयज मनयतात, तांचे सगळ्यां पासत मागुया देवान तांचेर आशिर्वाद घालूंक. जे कोण बरे नात आनी आपणा पासत मागूंक लायला आमकां, जे कोण सर्जरी करतात तांकां सगळ्यांक देवान पेकोवणेचो हात लावूंक तांचेय पासत मागुया. आमच्या गोंयचे पासत मागुया. आयज जे कोण स्वता पासत उलयतात, जे कोण गोंय राखपाक उलयतात तांचेरूच गोंयकार उठलेले आसात. आयज जायतीं अन्नाडपणां चल्लेलीं आसात, जायती स्लेवरी मेंटेलिटी आयज वयर चडलेली आसा. थोड्या आमच्या गोंयकारांक आपणाचेंच कितें जाता तें समजना. मागुया देवा लागीं आमचेर सगल्यांचेर देवान आशिर्वाद घालूंक आनी आमकां ही जाणवाय दिवंक, समजून घेवंक हें कितें जाता तें. आनी आदले भाशेन जी स्लेवरी आसली आमची गेली काडून उडयल्या ती परतून आमी आमच्या मनार घेयना जावपाक गोंयकारां पासत खेरीत भाशेन मागुया. ह्या सगली आमची मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावून देवा मुखार दवरुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. जेजूचे मागणे आमचे पासत ती सगोट एक जावं, एकवट, एकचार आख्खे परजे मदें आसूंक, आपणाच्या सगळ्या पाटलावदारां सवे आसूंक जेजू आमचे पासत मागता. पूण जायते फावटी आमच्या उतरांनी आमच्या कोरण्यांनी आमी एकवट घडचे बदलेक फुटी घालपाचें कारण जालें. असलें चुकीचें देवा लागीं बोगसणें मागुया. सूर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो गोड अपराध. ह्या पासत बागेन सदांच सांगपार मरे सगळ्या दिवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सूर पदवीदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुजो पवित्र आत्मो आपले शक्तीन आत्मीक देण्यांनी आमकां भरूं, अशें तुका मानता तसलें मन आमकां दिवं आनी तुजी खुशी करूंक आमकां आयती करूं म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं
तो देव तुजे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. धर्मदुताच्या इतिहासा वेले वाचप. दुसऱ्या दिसा सरदारान जुदेव लोक पावलोचेर कसले आरोप घालतात तो सारको जाणा जावंक सोदतालो देखून पावलोक सोडून लायलो आनी मुखेल याज्ञिकाची आनीक आख्खे महाधर्म सभेची जमात आपयली. उपरांत पावलोक हाडलो आनी तांचे मुखार उबो केलो. तांचे मदें एक पक्ष सादुकींचो आनी दुसरो फारिजेवांचो आसलो म्हूण जाणा जावन पावलोन महाधर्मसभेक म्हटलें, भावानो, हांव एक फारिजेवाचो पूत. मेल्लीं पुनर्जिवन जातलीं म्हूण हांव भरवोसो दवरतां देखून म्हजी आयज जोडटी जाता. अशें म्हणना फुडें फारिजेव आनीक सादुकी मदें वाद विवाद सुरू जालो आनीक सभा 2 वाटांनी फुटली. पुनर्जिवनपण, देवदूत आनी आत्मे आसात म्हूण सादुकी मानिनात, पूण फारिजेव तिनूय मानून घेतात. हाका लागून गडबड जालो आनीक फारिजेवां मदें थोडे शास्त्री उबे रावन नेटान निशेध मारूंक लागले. हे मनशा सवे आमकां कांयच वायट मेळ्ळो ना. ताचे कडेन एक आत्मो वो एक देवदूत उलयला जाल्यार कोण जाणा. हुजत उदीकूच वाडली आनी पावलूचे बिंजून कुडक्यांचे कुडके करीत म्हूण भिवून सरदारान आपल्या शिपायांक धाडले आनी पावलूक तांचे मदलो बोळान काडून हाडूंक आनीक कोर्टांत व्हरात म्हूण फर्मायलें. दुसरे राती सोमयान पावलूक दिश्टी पडून म्हणलें, घोट राव, तुवें म्हजे विशीं जेरुजाल्यांत साक्षी दिल्याय, तशीच आतां रोमांतूय दिवंक जाय. सर्वेस्पराचें उतर आमचो जबाब जावन दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. परतून म्हणया, राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन ग्रेस्काय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुजेच हातीन राखून दवरलाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. सर्वेस्पर म्हाका बुद्ध दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बुद्ध दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यान सवस्थायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो नाय आनीक तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरोंक दिवचो नाय. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुज्या मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भरती आनीक तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोना येता. उद्गार.
जेजू म्हणटा ती सगळीं एक जावं तूं बापा म्हजे सोबे आसाय आनी हांव तुजे सोबे आसा तेच भाशेन ती आमचे सोबे एक जावं आनी कशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास दवरूं. सर्विस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या आसूं. जुवावां परमणी जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका आसूं. बापा हांव मागणें करतां तें हांचेच पासत न्हय तर हांच्या उतरां वरवीं म्हजेर विस्वास दवरतलीं त्याय मनशां पासत. ती सगळीं एक जावं तूं बापा म्हजे सवें आसाय आनी हांव तुजे सवें आसां तेच भाशेन तीं आमचे सवें एक जावं आनी अशें तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण संवसार विस्वास धरूं. जशें आमी एक तशीं तीं एक जावचे खातीर तुवें म्हाका दिल्याय ती महिमा हांवें तांकां दिल्या. हांव तांचे सवें आनी तूं म्हजें सवें अशीं तीं संपूर्णायेन एक जावं आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण आनी जसो तुवें म्हजो मोग केलाय तसोच तुवें तांचोय मोग केलाय म्हूण संवसार ओळखून घेवं. बापा जंय हांव आसां थंय तुवें म्हाका दिल्याय ती आसची म्हूण म्हजी खुशी आनी अशी तुवें म्हाका दिल्या ती महिमा तांणी पळोवची कित्याक संवसार रचचे आदीं तुवें म्हजो मोग केलोय. प्रमाणीक बापा संवसारान तुका ओळखून घेवंक ना पण हांवें तुका वळखलां आनी तुवें म्हाका पाठयलाय म्हूण हांणी वळखलें. हांवें तांकां तुज्या नांवांची ओळख दिल्या आनी आजून दितलो. हे परी तुवें म्हजो मोग केलाय तोच मोग तांचे सवें आसतलो आनी हांवूय तांचे सवें आसतलो. सुमयाचें शुभ वर्तमान. वखणी तुका क्रिस्त. कॉकरोच कॉक्रोचाक वळखता तुमी? कॉक्रोच दिसती पडल्यार कितें कोत्ता कॉक्रोचाक? कॉक्रोच म्हणल्यार झोल्लो. हांव जाल्यार झोल्लो दिसती पडलो जाल्यार हूंय आहा तेका जोतें घेवन मारपाक वयता. पूण कालच्या दिसाक आमच्या किचनान एक कॉक्रोच दिसती पडलो. जोतें काडून तेका मारपाचो म्हजेर वेळ आयलोलो सदांचे भाशेन. मागीर अकस्मात हांवें पळयलें आमच्या थिंगा एका कोणशाक उश्टें पडलेलें आसा आनी तें कुसलां आनी देखून कॉक्रोच आयला. मागीर हांवें चिंतलें आतां कितें करपाचें? कॉक्रोचाक मारपाचो काय उश्टें जें कुसलां तें काडपाचें? कितें करपाचें? उश्टें आहा तें काडल्यार कॉक्रोच येवचो नासलो. आनी सोशल मिडियाचेर ह्या दिसांनी कॉक्रोच ट्रेंडींग जाल्लो आहा. हांव नाका तुमी सोशल मिडियाचेर पळयला जाल्यार कॉक्रोच ट्रेंडींग. आनी तो कॉक्रोच ताचे विशीं कोणें एक बरीशी सेंटेन्स म्हणली. कॉक्रोच जरी तर आसा आनी सिस्टम रॉटन जाला जाल्यार कॉक्रोचाचो कसलो गुन्यांव? सिस्टम रॉटन हो गया है तो कॉक्रोच की क्या गलती? सिस्टमूच बदलूंक नाका. सिस्टमूच जो रॉटन जाला तो सारको करपाक नाका. सिस्टमाचो गुन्यांव न्हू. आनी देखून हांवें देर उगडलें
आनी कॉक्रोचाक मारचे सुवातेर ताका धांवडायलो भितर किचनाक दवरूंक ना ताका देर उगडलें दुसरें देर उगडलें ताका भायर गेलो तो बाबडो गेलो आयज कॉक्रोच ट्रेंड जाला आनी झेनझी आयची झेनझी जेनरेशन झेड आयज उठलेले आसात नीट एग्जाम जी लीक जाल्ली भुरग्यांनी आपलो जीव सोंपयलो ही एग्जाम आन्सर केल्ली आपूण पास जातले बरे मार्क्स पडल्यात आनी खुशाल आसली अकस्मात नीट पेपर लीक जालो म्हूण कळ्ळें एग्जाम कॅन्सील केली भुरग्यांनी जीव सोंपयला आनी देखून आयज हें जेनरेशन जे जेनरेशनान ही एग्जामी लागतात आनी प्रशासन एके भाशेन कुसलां रोटन जाल्लें आहा देखून ते उलोवपाक लागले आनी उलयता देखून तांकां धरले थोड्यांक जेलीन घातले बंद केले आमच्या देशांतलो एक जस्टीस ह्याच भुरग्यांक कॉक्रोच म्हणपाक पावलो पॅरासायट्स म्हणपाक लागलो आनी देखूनच ही आयची भुरगीं ही आयची तरणाटी पिळगा एके भाशेन हें काळजाक दूख घेवन न्हय पूण जें कितें सीजेआन म्हणलें तांकां कॉक्रोच आनी पॅरासायट्स तेंच घेवन तांणी म्हणलें बरें चल आमी सगळे कॉक्रोच आनी कॉक्रोच कित्याक जाल्यात कित्याक घाण पडल्या सगळी कुसलां सगळें सिस्टम कुसला देखून कॉक्रोच जाल्यात आनी देखून आतां आयज कॉक्रोच बोवाळ मारता भाव भयणीनो आयच्या वाचपाच्या संदर्भान हें कित्याक लागता हिंगा एकलो कॉक्रोच दिश्टी पडटा तेचें नांव पावलू पावलूक धरून हाडलो आनी पावलूचेर जायतीं कंप्लेन्स आनी सगळीं कंप्लेन्स कसली हें जाणा जावपाक आयच्या पयल्या वाचपान धोरणदुतांच्या इतिहासान आमी आयकलां तशें सरदारान हे जुदेव लोक जे आसात ते पावलूचेर कसलो आरोप घालतात कितें केलां ताणें हें जाणा जावचे पासत सेनाद्रीन आपयलो म्हणल्यार तांची सभा आपयली महासभा आपयली आनी तांचे लागीं उलोवपाक आयज असलीं कंप्लेनां बेश्टे कोण कोण उठ्ठात आनी घालतात स्वप्नेश शेर्लेकर हें नांव आमी आयकलां आमच्या गोंयचे पासत जाय तो झुजता सर्वान कारापूर ह्या दिसांनी 45 days जाले 45 दीस थिंगासुल्लो लोक थिंगाच्यो बायलो भोव करून आजून पासून रस्त्यार बसून आसात आपल्या गांवच्या अस्तित्वा पासत जो लोदा प्रोजेक्ट येता तो काडून उडय म्हण आपल्या गांवचो बरो व्हडलोसो प्रोजेक्ट आनी ह्या पासत जे प्रशासन आसा ताचेर हो भाव स्वप्नेश उलयलो आनी देखून आतां तांचे कार्यकर्ते तांचे सपोर्टर सगळे कडेन कंप्लेन घालपाक लागलेले आसात फिर्यादी सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर तेंच आदीं जातालें तेंच नवें न्हू सगळ्या पुलीस स्टेशनाचेर जे कोण सोत उलयतात तांचेर कंप्लेन घाल ताका बंद कर हें करपाचें हें चल्लां तशेंच पावलूचेरूय जाल्लें तेन्ना हें नवें न्हू आतां कितें जाता तें नवें न्हू पावलूचेर असलीं कंप्लेनां घाल ताका बंद कर ताका भायर घाल ताका मार ताका पनिशमेंट दी हे जुदेव लोक आनी ह्या जुदेव लोकां मदें हें आदीं बरयल्लें आतां न्हू 2 पक्ष आसात पार्टीज आयज आमच्यो पॉलिटिकल पार्टीज आसात एक पार्टी येता आतां कॉक्रोच पार्टी भायर सरल्या आनीक एक पार्टी कॉक्रोच जनता पार्टी हे जुदेव लोक आसले तातूंत सादुकी आनी फारिजेव 2 पक्ष आनी दोनूय पक्ष पावलूचेर आड कित्याक पावलू तांचेर आड उलयता वो तांकां सांगता ते जेजू क्रिस्ताक मारला ते तुमी वायट केलां तुमी समजोंक ना सारकें आनी ह्या पासत मन बदलूंक जाय तुमी स्नान घेवपाक जाय कित्याक देव सगल्यांक सांबाळटा राखता बक्षिता आनी हो संदेश साल्वार जावपाचो जो पावलू दितालो तो साल्वार जावपाचो संदेश दिता आसतना आपणाक ब्लेम करतात अशें म्हण सादुकी तशेंच फारिजेव दोगूय जाण समजताले घायलें कंप्लेन घाल ताका बंद कर उलोवपाक दिनाका सरदारान जेन्ना तांकां मुखार हाडले त्याच पक्षा मदें फूट पडली कित्याक एक पक्ष पुनर्जीवनपणाचेर स्वत मानता दुसरो आसा तो मानिना आनी देखूनच पावलून म्हणलें हांव एक पक्षांतलोच हांव फारिजेव हांव हें शिकलां आनी तेन्ना त्या पक्षा मदें डिविजन जालें कित्याक
तो कितें उलयता तो आमकां जाय तें उलयता, म्हणल्यार पुनर्जीवनपण आसा. जेजू पुनर्जीवन जाला आनी तो पुनर्जीवन जाला देखून आमकां तो सोडयता, तो आमचो सोडवंडार. हें थोड्यांनी थंयच मानून घेतलें. देव करता ती वाट. आयजूय आमकां दिसती पडटा भाव भयणीनो, जे कोण फुटी घालपाक सोदतात तांचे मदें फुटी पडपाक लागलेल्यो आसात. आमची मागणी चालूच आसात आनी आमची मागणी चालूच आसपाक जाय. गोंयकारांची मागणी आयज चालूच आसपाक जाय भोव करून. कित्याक गोंयकारां मदें जी झगडीं फुटी घालपाक भोव करून आयज धर्माच्या नांवान आनी नॉर्थ आनी सावथ आनीक मागीर हांव ह्या समाजांतलो हांव त्या समाजांतलो, हे समाज धर्म आनी वेगवेगळ्यो वस्तू घेवन आमचे मदें फुटी घालपाक ज्यो चल्लेल्यो आसात, हांव भायलो तूं भितरलो, आयज तांचेच मदें फुटी पडपाक लागलेल्यो आसात. दिसती पडटा आमकां गॉड इज एट वर्क. देव आपलें काम करता. आमची मागणी आयकता देव. जायते फावटी आमकां दिसता आमी कितलें मागता देवा लागीं आनी देव आमचें आयकना. आयचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. 15वें स्तोत्र 15 Psalm 15. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. हे मागणें आमी दिसाचे दिसाक कोत्ता. ताच्या शरणाक येवपाक म्हणल्यार देवाच्या पांयाशी येवपाक एकदम भोव गरजेचें. आनी तेन्ना आमकां ताची राखण, ताची सुरक्षा मेळटली. ही सुरक्षा आमकां मेळचे पासत जे कोण चुकी कोत्ता, जे कोण वांकडे आसात, जे कोण फुटी घालता, तांकां सगल्यांक देव जाग्यार घालतलो. आमी मागण्यांत थीर रावपाक गरज. खंयच्याय धर्माची जावं, मागण्यांत देवाशी येवंक आनी एक रावंक एकदम गरजेचें. आनी हें जेजून मागणें केलां ती सगोट एक जावं. हांव मागणें करता तें फकत हांचेच पासत न्हय, म्हणल्यार जे कोण म्हजो पाटलाव करता तितल्यांचोच न्हय, जे कोणाक हांवें विचून काडल्यात आपोस्तल कशे तितल्यांचेच पासत न्हय. ह्या दिसांनी आमी आयकता जेजूचे मागण्याचेर आमी नियाळ करता. जेजून मागलां, एक एक भाग घेवन मागता. आयज जेजूचे मागणें आनीक मातशें मुखार वेता. तें हांचेच पासत न्हय, पूण हांच्या उतरा वरवीं जो कोण विस्वास ठेवता, हांच्या उतरा वरवीं जे कोण म्हाका मानून घेतात तांचेय पासत. आनी मागणें सादें, ती सगोट एक जावं. तांचे मदें फुटी आसच्यो न्हय, तांचे मदें असले पक्ष जावचे न्हय, तांचे मदें एकामेकाचेर नाका जाल्ल्यो फिर्यादी मारून केस्तांवां जावची न्हय, धर्माच्या नांवान तांचे मदें केस्तांवां जावची न्हय. जेजून हें मागणें आमचे पासत केलां भाव भयणीनो. आनी हें मागणें जरी तर आमचे पासत केलां, त्या मागण्यांक एक बेज आहा. आनी तो बेज म्हणल्यार देवाचो मोग. प्रमाणीक देवा, तुवें म्हजो मोग केलाय, देखून हांवें तुका ओळखून घेतला. संवसारान तुका आजून ओळखून घेवंक ना, पूण तांच्या आपोस्तलांच्या वरवीं, तांच्या उतरा वरवीं जायत्यांनी मानून घेतला. आनी तांणी म्हजो मोग केला, तांणी म्हाका मानून घेतला, तांणी तुका मानून घेतला. देखून तूं जो मोग करता म्हजो, तोच मोग तुवें तांचो केला. आनी हांवूय सदांच तांचे बरोबर आसां. भाव भयणीनो, हीं उतरां जुवांवाच्या शुभ वर्तमानांतलीं जायतीं तीं उतरां घुसपा गुंदळ कसो दिसता सारकीं जरी तर वाचना जाल्यार. बरे भाशेन जरी तर घोस्तान वाचलें, परतून परतून वाचलें आनी समजूंक प्रयत्न केलो जाल्यार हें जेजूचें मागणें आमकां समजता. तर असल्या संदर्भान जें कितें कुसलेलें आसा आमचे भितर, जी कितें घाण पडलेली आसा आमच्या प्रशासनान आनी आमच्या जण एकल्याच्या वेव्हारान, तें सारकें जायत जाल्यार कॉक्रोच जावचें ना, पाड जावचें ना. बरें आसा तें जातलें. ह्या पासत जशें हांवें राती केलें तशें म्हाका दिसता सगल्यांनी करपाक जाय. आयज आमच्या प्रशासनान तें करपाक जाय. जे सरदार आसात आमचे विचून काडलेले, जांकां पदवी दिल्ली आसा, आमचे पुलीस आसात, आमचे कोर्ट्स आसात, आमचो सरकार आसा, तांणी आयज हें करपाचें. म्हणल्यार जोतें घेवन कॉक्रोचाक मारपाक वचपाचें न्हू. त्या बगर जें कुसलेलें आसा आमच्या कुजनांनी, जें कितें कुसलेलें आसा आमच्या ह्या वातावरणान, जें कितें आमी कुसोवन उडयलां आमच्या प्रशासनान, तें सारकें करपाचें. हें करपाक भाव भयणीनो आमकां जण एकल्याक आनी प्रशासनान आसात तांकां आमी ही कृपा दी म्हूण मागुया. आनी जेजूच्या मागण्यान आमी सगोट एक जावं आनी एक जावन आमी आमची फुडली यात्रा करूंक आमकां कृपा मागता आसतना आयच्या स्तोत्राचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा,
हांव तुका शरणा येता. सगल्यांक भोव करून जांचेर आड नाका जाल्लीं आयज कंप्लेनां घातलेलीं आसा तांकां देवान राखून घेवंक आनी आमी देवाक सदांच शरणा रावंक आमकां कृपा मागुया. गायन घेऊया C43 पेज नंबर 46 C43. वेदीचे उड्या सोपे आमची काळजां ओळखाव. सुखानी सोडा केले जेजू तुका भेटोयता. तुमी दिलान मनशाच्या वावरान केला तामकां जेजू तुका भेटोयता. उदकाच्या तेम्या वरी आमकां तुज्या मागीर रोवता. कोसाचेर तुजी बरी जेजू मोच्या कारोडा. कोसाचेर तुजी बरी जेजू मोच्या कारोडा. म्हज्या भाव भयणीनूय म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या राखे पवित्र सभेच्या नांवान सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा प्रसन्न जावन ही देणी पवित्र कर. आमी भेटयता तें आत्मीक बलिदान मानून घे आनी आमीच तुका सदां वपलोलें दान जावंक निर्मी क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आनी तुमच्या आत्म्या सभे आसूं. तुमची काळजां उबारात. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशी आमी करूंक. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारान सासणांच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्व काळी आनी सर्व ताई आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताच्या पुनर्जीवनपणान उपरांत तो आपल्या सर्व शिसांक दिश्टी पडलो आनी तांच्या दोळ्या मुखार ताका उबारून व्हेलो स्वर्गार. अशीं ताणें केलीं आमकां आपल्या देवपणाचीं भागीदारां देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार सगलो लोक सगलो संवसार उल्हासता तुजे मुखार. तशेंच सर्गींच्यो सर्व पदव्यो आनी देवदूतांचो दलबार तुजे वाखाणणेचें गीत सांगातान थांबनासतना गायतात. पवित्र पवित्र दरबाराचो सर्वेस्पर देव स्वर्ग आनी संसार राज्य होसाना होसकी सर्वेस्पराचे आमी तातो सुवारी होसाना होसकी. सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र तूं सगल्या पवित्रपणाची झर देखून दोवा परी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका दिन वासून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घूट. सुम्या तुझे मरण आमी समरता आनी तूं परत येयसर तुझे पुनरुज्जीवन परगटाव. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतांत वांटो घेतल्या आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतीकायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमीचे विस्तार लेप के पयसुबेचो उगडास कर अशें लेव आमचे भाग्यवन बापा आनी फिलिप नेर आमचे गोडी बापा सिमियांव आमच्या दारी गोडी बापान सगळे संस्कारनी घेतलेल्या बराबर तिका प्रितिमोगान सपून कर. तशें पुनर्जीवनपणाचे बरवाशान उतरून गेल्यान ते सगळे आमचे भाव भयणीचो उगडास कर. आनी तुका तुजे काकुत्या उतरल्या सुमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पडूंक फाव कर. आमा सुमेस्तांची काकूत कर आमी मागता. अशें भाग्यवंतांक वा मरिद्याचे मय संगाती भाग्यवंत झुजे जपोती भाग्यवंत दोत्तां भाग्यवंत जेवाज आनी सोयर काडी तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बराबर सासता जिवितां आमकां वांटो दी थंय सांगाता. तुका वाकाणूंक आनी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ताच्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर पदवेदार बापा सर्व मान आनी महिमा तुका सासनाच्या सासनाक. सोशल मिडियाचेर ट्रेंड्स कॉमेंट्स जाल्ले आसात, हॅशटॅग्स सुरू जाल्ले आसात. आय एम अ कॉक्रोच जनता पार्टी आनी हेर दुसरे. बो करून जे रॉटन सिस्टम जाल्लो आसा, कुसलोलें प्रशासन जाल्लें आसा, ताचेर बदल हाडूंक आमचे जेनझी आमची आयची तरणाटी पिळगा उठलेली आसा. शिक्षण आमचें एड्युकेशन सिस्टम जो बदलत आसा आनी बरें करचे सुवातेर वायट वाटेन आमच्या भुरग्यांक व्हरत आसा, ताचेय पासत आयज हे तरणाटे उबे रावन बोवाळ मारतात. आमचे पासत सगळ्यां पासत जेजून मागणें केलां ती सगोट एक जावं जाल्यार आमकां प्रमाणीकपणान आनी बरेपणान आनीक सुडसुडायेन एक जावपाक जेजूच्या मागण्यांत आमकां सगल्यांक बापाक उबारुया. आमचे बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवाशान वतरेकतल्या आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे पोरमणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुम्याची शांती सदां खाल तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्यान सगळे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे देवाचे शरीर संसाराचे पाप लागलेले आमचे काकूत कर.
देवाचे शिळे संसाराचे पाप कातले आमची गालमोत कर देवाचे शिळे संसाराचे पाप कातले आमकां शांती दी पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या म्हज्या घरा येवंक म्हाका पावला पूण हे उतर मातृय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी दिवली आत्मिक कुमयाव खातीर मागणें मोगाळा जेजू मोगाळा तूं जेजू भोव पवित संस्कारान तूं भोव पवित संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता हांव सोत मानता सगळ्या वस्तूंवन हांव सगळ्या वस्तूंवन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता आनी हांव तुका आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवन आशेता आशेता हे घडयेक एक घडयेक तुका हांव तुका हांव संस्कारान घेवन संस्कारांत घेवन शकना म्हणटच शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू आसा म्हूण समजू हांव तुका वेंगयता हांव तुका आनी वेंगयता आक्कोच आनी आखीच तुका एकपडटा तुका एकवडटा तुजे कडसून तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं केदींच वेगळी जावं म्हाका दिवं नाका म्हाका दिवं नाका आमेन. आमेन. परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासता परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासता पांचो बेचार तुजी चोरवणा होय म्हाका विसरून दिताय ओडुका सोरी पावयताय ओडुका सोरी पावयताय परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासता परमेश्वर म्हाका चोरयता कांयच म्हाका उणें नासता D25 क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर क्रिस्ताची कुडी म्हजें धारण कर क्रिस्ताच्या रोगतान म्हाका दादोस कर नाणूय म्हाका उदकान कडवडाच्या पवित्र गोश्टानो म्हाका घोट कर तूं बऱ्या जेजू चितान म्हाका आयक तुज्या गायांनी तूं म्हाका लिपय वेगळो हांव सोडूंक कधीच दिवं नाका वायट दुस्मानांतलो तूं म्हाका वाटाय मरणाच्या वेळार तूं म्हाका आपूय तुजे सोरशीं तूं म्हाका फरमाय भोवता संगाती तुका वाखाणचें सोमी म्हणटा हांव तुमकां सत सांगता हांव वचोन जाल्यार तुमकांच बरें हांव वचों ना जायन जाल्यार शारुती तुमचे तांय येवचो ना हालेलुया प्रार्थुया सर्वेस्परा आमी घेतलेले गूट आमकां जाणवायेची शिकोवण दिवं आनी तातूंत वांटो घेतल्या आमकां नवसरलोलीं करूं अशें आमी आत्मीक देणी जोडूंक पावूं म्हूण मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं वचात हें मीस सोंपलें देवाचें ओडूं
फाल्यां शुक्रार सकाळीं 6:30 वाजता पवित्र संस्काराची बोजवणी जातली आनी त्या उपरांत मिसाची भेट. गायन घेऊया F21 पेज नंबर 95 F21. ऐकवल्या उग्राच्या उजवाडा संसारात आमी वचूंक जाय. जिविताच्या उगड्या पावसांत संसारात आमी वचूंक जाय. एकाच मोगान आमी बाबाटान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासाच्या जिवितां वाटे आमकां सांबाळून दवरिया. एका मोगान आमी बाबाटान सदांच कोरी क्रिस्तांव जावच्या. सासाच्या जिवितां